राज्यात अपघाताचे सत्र चालूच आसा। धर्मापुरांत जाल्ल्या कदंबा बस आनी दुचाकीच्या अपघातात एके बायलेक आपलो जीव वगडावचो पडलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कदंबा बसीच्या ड्रायव्हराचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान डिओक ताणें धडक दिली आनी बस वचून शेतांत लवणली। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच पुलिसांनी घटनाथळार धांव घेवन बसींतल्या प्रवाशांक सुखरूप भायर काडले। फुडलो तपास चालू आसा। आज दिसा वकावत जाला पळय केटीसी कोणा रनओवर केलो म्हणटी हेजेर लक्ष दिवपाक गरज आहा। हायवेजांनी कित्याक हायवेज एक्सपॅन्ड करीत आहाय पूण लोकल जे ट्रॅव्हल जाताय तांकां एक्झिट रोड ना, सर्वीस रोड बी कांय ना। म्हणटरी कितें कोण मेजर्स घेवचे टू कंट्रोल द स्पीड कितें करून बाय रामलर फेसिलिटी कितें कितें हितींग फातिमा सायबिणी कडेन आमगे रामलर जाल्ले काळे आनी परत रिप्लेस जाल्ले। आज तो एक्सिडंट जस्ट 100 मिटर्स अवे जाला। सो हें चोवपाक गरज आहा की आमकां हे हायवे सेफ कशे करतले लोकां खातीर। सेकंड केटीसी सर्विसीस पळय आहाय न्हू ते रेकलेसली चलयताय। हें हांव ओपन म्हणटा ऑल कदंबा सर्विसीस पळय रेकलेस ड्रायव्हिंग कोताय रोडांचेर। केन्ना तूं चोयत तेमकां ते इन अ रश म्हणजे रेसी धांवताय दिसताय। कित्याक गरज रेसी धांवपाची? तुम गव्हर्मेंट सर्विसां आहाय बरे भाशेन तुगे पॅसेंजर एक डेस्टिनेशनचो दुसरे टायमिंगा कितें आहा तुमकां। सो मागता केटीसी सर्विसीसान आपल्यागे ओन डिपार्टमेंटान लक्ष घालचें आनी मेजर्ड कंट्रोल घेवचे दॅट दे ड्रायव्ह एफिशियंटली पॅसेंजरांना सेफली एक डेस्टिनेशनचो दुसऱ्या डेस्टिनेशनार पावपाक। कोण इंजर्ड बी जाला एक्सिडेंटान? एक आमगे गांवचे कोण एकले बाय मेल खंय आमगेले एकले तेजे रनओवर केले ही बस। आज सकाळी काणकोण मडगांव हायवेचेर धर्मापूर हांगा एक एक्सिडेंट जालो आनी तातूंत एक बायलेक आपलो जीव गमोवचो पडलो। हो एक्सिडेंट जावपाचें कारण म्हळ्यार कदंबा बस ही कारवारच्यान येताली ती ओवर स्पीड आशिल्ली आनी तिजो धर्मापूर हांगा पावतकीर कंट्रोल गेलो। मुखार जी बायल दिवो घेवन वताली ती हांगचीच लोकल अशें म्हणून पळयल्ली आयिल्ली आसा आनी तिणें कदंबा बसीन तिका मोकळी आनी तिच्या वयल्यान ती बस गेली आनी अशें हांगा घडपाक वचून कदंबा बस पडली। हे कदंबा बसीन पॅसेंजर आशिल्ले तांकां हांगच्यान जे वताले लोक तांणी सगळ्यांनी सेफली भायर काडले। कोणूच तांकां कोणाक मार लागलो ना पूण त्या बायलेक मात आपलो जीव गमोवचो पडलो। म्हणटा ती खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव